What is significance of this? म्हणजे एज अ लायन ऑफ मॅनेजमेंट डेफिनेटली चेंज जाता कित्याक म्हणजे इश्चेमिक स्ट्रोक म्हणजे ब्रेनाक ब्लड सप्लाय कमी वता म्हणून सो तातूंत तुका पयलीं तर ते म्हणजे स्ट्रोकाक दोन्ही स्ट्रोकाक थोडे ह्या सिम्टम्स असता सो सिम्टम्स म्हणजे कितें हाका आमी हे म्हणटा की बी फास्ट सो बी फॉर बॅलन्स बॅलन्स म्हणजे सडनली जावपाक शकता बॅलन्स म्हणजे अचानक मनशाचो तोल वचपाक शकता नॉर्मल आशिल्ल्या मनशाचो ई फॉर आयज आयज म्हणजे ते डबल दिसप नाजाल्यार नजर कमी जावप एफ फॉर फेस मदींच तोंड वांकडें जावप नाजाल्यार वाचा कमी जावप ए फॉर आर्म ऑर लेग म्हणजे मदींच हात नाजाल्यार पांय वीक जावप एस फॉर स्पीच म्हणजे स्पीच तुजें उतर क्लियर जायनासतना आनी टी फॉर टायम सो जर टायम म्हणजे कितें सो इफ एनी वन हॅज सडन ऑनसेट ऑफ दीस सिम्टम्स BEFAT बॅलन्स आयज फेस आर्म स्पीच सडन ऑनसेट देन वन हॅज टू इमिडिएटली आस्क फॉर टायम की केन्ना जाला कित्याक ते आमकां जाणीव जावपाक गरजेचें केन्ना अशें जालां तें दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट आनी अशें आमकां जर हे 4.5 वरां भितर जालें देन वी हॅव टू इमिडिएटली शिफ्ट अ पेशंट टू अ CT गायडेड हॉस्पिटल CT स्कॅन आसा थंय ओके सो CT स्कॅन पयलीं आमकां CT स्कॅन करप सगळ्यांक इम्पॉर्टंट CT स्कॅनान आमकां कळटा की तातूंत ब्लॉकेज आसा काय ब्लिडींग आसा ब्लिडींग आसा जाल्यार आमकां CT स्कॅनान कळटा की ब्लिडींग जाला म्हणून जर ब्लॉकेज आसा जाल्यार CT स्कॅन नॉर्मल येता हाजो अर्थ हे न्ही की मनीस नॉर्मल आसा ताका जर अशे सिम्टम्स जाले आनी CT स्कॅन नॉर्मल आसा म्हणजे पेशंट इज हॅविंग अ स्ट्रोक आनी ही इज विदीन दॅट विंडो पिरियड जस्ट बिफोर द नेक्स्ट एक हेमरेजीक स्ट्रोकान तुका म्हणजे जे ब्लिडींग जाल्ले स्ट्रोकान तुका एडिशनल 2-3 नग जावपाक शकता की तकली खूब दुखप सामके असंख्य हातून दुखप उलट्यो जावप सो दीस कूड बी एन एडिशनल आनी मनीस ड्रावजी जावप सो दीस कूड बी मोर फिचर्स सजेस्टीव ऑफ अ हेमरेजीक स्ट्रोक सो हे दोन्ही तुका स्ट्रोकाची मेजर लक्षणां सो एकदा स्ट्रोक जालो सर्वात गरजेचं आसा की CT स्कॅन करून घेवपाचें CT स्कॅनान आमकां कळटा की नॉर्मल आसा जाल्यार इश्चेमीक आनी हे ब्लड आसा जाल्यार आमकां कळटा की हेमरेजीक स्ट्रोक हेमरेजीक स्ट्रोकान चडसो कारण हे की मुख्य कारण BP वाडण्यासाठी जाता चडशे BP जर अनकंट्रोल आसा केन्ना केन्ना रक्तपातळ घडण्याची गुळयो चड आसा ऑर केन्ना केन्ना कितें आसता की ब्रेनान एक थोडे जशे तुमी टायरचे ट्यूब म्हणले पायपाचे ते टायराचे ट्यूब कशे भायर येता सो थोडे एरियाज आसता अबनॉर्मल एरियाज आसता हाका म्हणटा एन्युरिझम्स ऑर वॅस्क्युलर मॅलफॉर्मेशन्स ते केन्ना केन्ना फुटून अशे ब्रेनान नाल्यार ब्रेनाचे इर्द गिर्द ब्लिडींग जावपाक शकता सो दीज आर कॉजीस फॉर युअर हेमरेजीक स्ट्रोक जो हातून जर फक्त BP सो गरज पडली जाल्यार आमी हातून एक एन्जिओग्राफी करता CT एन्जिओग्राफी तातून आमकां नाजाल्यार एक DSA जे हांव करता जे आमी हार्टाचे एन्जिओग्राफी भशेन ब्रेन एन्जिओग्राफी तातून आमकां कळटा की हांगा कितें आसा काय ना प्रॉब्लम जर फक्त BP वाडूनच स्ट्रोक जाला जाल्यार ताजो BP कंट्रोल दवरपाचो दॅट इज इम्पॉर्टंट जर आमकां हे एन्युरिझम बी कितें आसा जाल्यार ताका मागीर फुडें आमकां कॉयलिंग नाजाल्यार बाकी थोडे ट्रिटमेंट्स आसा जे आमी ब्रेनाच्या शिरांनी वचून ते एन्युरिझम बंद करपाक शकता आनी प्रेशर सकयल हाडपाक आमी ट्रिटमेंट दिता नाव कमिंग टू इश्चेमिक स्ट्रोक जे आमी सांगले की CT स्कॅन नॉर्मल आसता सो तातून जर मनीस 4.5 तासां भितर आयलो आनी नॉर्मल आसलो जाल्यार आमी एक ब्लड थिनींग मेडिसीन दिवपाक शकता जे क्लॉट लायझींग मेडिसीन तातून ते क्लॉट डिजॉल्व जाता आनी पेशंटाचे एक 30% पेशंटान इम्प्रुवमेंट जावपाचे चान्स आसता वॉच पेशंट सपोज एक 6 तासां भितर आयलो आनी ताजी मेजर शीर जर ब्लॉक आसली ओके सो ते आमी डिसायड करता पळोवन ऑफकोर्स सगळ्या पेशंटांनी बट जर कितें मेजर शिरेन ब्लॉकेज आसले जाल्यार आमी भितर हेच पांयाच्या शिरांतल्यान भितरल्यान वचून ते क्लॉट काडपाक सुद्दां प्रयत्न करपाक शकता हाका आमी म्हणटा मेकॅनिकल थ्रोम्बेक्टमी सो हे सुद्दां 6 तासां भितर आमी करपाक शकता सो इफ इन केस द पेशंट जर ताजे व्हडल्या शिरांनी ब्लॉकेज नासली ऑर पेशंट इज आउट ऑफ द विंडो पिरियड म्हणजे 6 तासां चड जालो जाल्यार इन दीस केसीस मागीर चड रेअरली एक 24 तासां भितर सुद्दां थोडे थेरपीज करपाक शकता बट मोस्ट ऑफ द केसीस आमकां मेडिकली मॅनेज करचें पडटा आयदर ब्लड थिनींग टॅबलेट्स ऑर इंजेक्शन्स आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज फिजिओथेरपी सो दॅट इज ऑल ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स फॉर दीस सेकंड आमी टेस्ट सुद्दां करता की कित्याक ताका स्ट्रोक जाला म्हणजे आमी ताजो इको करता मागीर मानेचो डॉपलर करता केन्ना केन्ना एन्जिओग्राफी करता आनी तातूंत जर आमकां एन्जिओग्राफीन डॉपलरान बी हांगा ब्लॉकेज सांपडली एक 70% वयर ब्लॉकेज सांपडली जाल्यार आमी हांगा मानेच्या शिरांक सुद्दां स्टेंटींग करपाक शकता की ताका परत स्ट्रोक येवंक जायना म्हणून सो हे आमी एज अ सेकंडरी प्रिवेंशन वी कॅन डू दीस ऑल्सो सो ऑल इन ऑल दॅट इज द मेन दीस ऑफ अक्यूट ट्रिटमेंट ऑफ स्ट्रोक मोर जे इश्चेमिक स्ट्रोक आनी हेमरेजीक स्ट्रोक द लास्ट पार्ट इज ऑफकोर्स द रिस्क फॅक्टर मॅनेजमेंट म्हणजे जे सेकंडरी प्रिवेंशन की ताका स्ट्रोक जावंक जायना म्हणटा डायबिटीज आपले कंट्रोलान दवरपाचे BP आपलो कंट्रोलान दवरपाचो स्मोकींग दीस इज अ व्हेरी बॅड इवल स्मोकींग करप ना टोबॅको स्मोकींग मागीर अल्कोहॉल इन हाय क्वॉन्टिटीज इज ऑल्सो एन इवल लायफस्टायल सेडेंटरी आसूं जायना वॉकिंग करपाचें एटलीस्ट 5 to 7 days इन अ वीक एटलीस्ट 30 to 45 minutes वॉकिंग करपाचें सो ऑल दीस इज इम्पॉर्टंट आनी
मेडिसिन्स आतां सर जर ताका इस्टेमीक स्ट्रोक आसलो जाल्यार रगत पातळ करपाचे मेडिसिन्स रेग्युलरली दवरपाचे ओके जर ब्लिडींग जावन स्ट्रोक आसा जाल्यार मेनली BP कंट्रोल करप तातूंत तुका ब्लड थिनींग मेडिसिन्स आमी नॉर्मली दिना सो दिस इज ऑल इन ऑल दिस इज द सेकंडरी प्रिव्हेंशन ऑफ रिस्क फॅक्टर्स फॉर स्ट्रोक